ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितं। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तरी दास्यम हे विषयाचेरी हांव आजी उलोवपाक प्रयत्न करता। दास्यम म्हळ्यार सेवा करचें, देवाक सेवा करचें। शिल प्रभुपादाने भक्ती हाचे डेफिनेशन कशें दिलेलें म्हळ्यार तांणी म्हळें भक्ती केन्ना म्हणली डायरेक्ट ओन्ली डिवोशन म्हणनाशिल्लें, डिवोशनल सर्वीस अशें सांगताले। म्हळ्यार भक्ती आनी सेवा हाका विंगड करचें जायना। भक्ती आशिल्ले कडेन सेवा आसताची। भक्ती केन्ना फक्त मनात भक्ती आसना। भक्ती म्हळ्यार इट विल मॅनिफेस्ट, तें मुखार दिसतलें, आमी कसलें तरी करता ती। आनी कोणाक करचें जायना तरी भक्ती नावे फिजिकल एक्शन कसलें करचें जायना तर मनात जाता, स्मरणांत जाता, श्रवणम जाता। कोणाक शरीर साथ दिनात आनी ते करयेता, ताजेर ऑलरेडी डिस्कशन चर्चा जाल्या। तर आज आमी दास्यमा बद्दल म्हळ्यार केन डायरेक्ट सर्वीस करता ती ताजे बद्दल आजी उलयतले। तरी दास्यम किंवा सेवा हाजे बद्दल उलयतना भक्तां बद्दल उलयनासतना तांकां फक्त ते प्रिंसिपल एक्सप्लेन करचें कठीण जाता। म्हणून हांव डायरेक्ट ते भक्तांगले वर्णन करता आनी ते उलयतना आमी दास्यमाचे आमी ताजेरी चर्चा करया। तरी भरपूर भक्त आसा ती जे दास्यमाचे उदाहरण आसा ती, आनी तांतू सर्वोत्तम जे कोण आसा ते आमी नंतर पळोवया। पण पयलीं म्हाका बृहद भागवतामृत हातूंत एक सान काणी सांगची आसा। तुमी आयकून उरतले, पण हे खंय येता की परीक्षित महाराजाक भागवतम सांगिल्ले नंतर सुखदेव गोस्वामी उठून वतात। तेन्ना तांगेली अवस्था येता उत्तरादेवी, आनी ती परीक्षित महाराजा सांगता की सुखदेव गोस्वामी तुमचे सांगले ताचे एक सारांश म्हाका सांगा ती। परीक्षित महाराजांक चड वेळ आसना, थोडे वेळ आसता, पण तितले वेळातूं तांणी जे उत्तराक सांगता ती ते बृहद भागवतामृत श्रील सनातन गोस्वामीने दिल्या। आनी आमगेले इस्कॉनांतूं गोपी परंदन प्रभू म्हणून तांणी हाजें ट्रान्सलेशन केलें। ते सुरवात कशी जाता की परीक्षित महाराज उत्तराक सांगता की सगळे साधू गण जम जालेले खंय दशाश्वमेध घाटाचेरी, आनी माघ म्हयनो आशिल्लो। सगळे जण संगमातूं स्नान करता आशिल्ले आनी भायर येवन सगळे एक दुसऱ्याची स्तुती करता आशिल्ले। दुसऱ्यांगेले गुण, बरे गुण जे आसा ती ताजे बद्दल उलयता आशिल्ले। तेन्ना थंय एक मनुष्य आयलो, तो अगदी श्रीमंत मनुष्य। तो आयलो आनी ताणें कल केलें, ताणें टेंट बांदले थंय आनी सेवा सुरू केली ताबडतोब। तागे लोकय आशिल्ले, तागे जण आशिल्ले हेल्प करच्याक, आनी ताणें सगळे वैष्णवा ब्राह्मणां जे कोण भक्त आशिल्ले सगळ्यांक सेवा केले, तांकां जेवण दी प्रसाद वाडले
तांकां दान दिलें, भरपूर सेवा केले ताणें. तर ते जे संमेलन आशिल्लें भक्तांगल थंय नारद मुनी आशिल्ले. नारद मुनी दूर राबून ह्या भक्ताक पळयत आशिल्ले. तरी तो भक्त सगळं सेव कर न्हू, सगळ्यांक जेवण जायना फुडें जे वरलेले उच्चिष्ट ते ताणें स्वीकार केले. आणि मागीर तो भक्त आशिल्लो तेन्ना नारद मुनी ताका सांगले राब म्हणून. आणि नारद मुनीन ताका स्तुती केली. नारद मुनी म्हळें की उत्तम भक्त आस तूं, इतली बरी सेवा केल्या तुवें, तुका देवागली कृपा मेळ्ळ्या. तरी तेन्ना तो भक्त म्हणटा की हांव कल केलें, हांव कांय केलें ना. थोडें केलें तर म्हाका कितलें साध्य जालें तितलें हांव केलें. आनी म्हाका भगवंतार कृपा मेळ्ळ्या हांवें, म्हाका होत ना, म्हाका मेळ्ळ्या की ना, म्हाका दिसना की म्हाका मेळ्ळ्या म्हणून भगवंतार कृपा. पण हांगा एक राज राबता खंय दक्षिण देशांत. त्या राजाक भगवंतार कृपा मेळ्ळ्या आनी ते राजा तो स्तुती करता. तो जो भक्त आसा तो स्तुती करच्या लागता. तो सांगता अशी तो राज कशी दान दिता, कशी सेवा करता. आणि ते राज्य कितले थंय इतले हें आसा ऐश्वर्य आसा कळ्ळें में. थंय लोक भरपूर येता ती साधू संत येता ती आनी तांगेल बी सेवा करता तो राजा. आणि धर्म ऋषी धर्म पालन करून ऋषीगल जीवन जीवन तो तागेले सगळे जे कार्य आसा ते सांबाळटा. तरी ताका स्तुती करता. तर नारद मुनी थंय वता ते दक्षिण देशांत ते राजा मेळच्याक. ते राजाक मेळना फुडें थंय बी तो स्तुती करता की अशी तुका एक भक्तान तुगे बद्दल सांगलें आनी तूं कितली महान सेवा करता. तेन्ना तो राजकल म्हणटा हांव काय महान ना, हांव इतलें काय करना. हांव केन्नाय म्हाका भंय दिसता एक पंथा दुसरे कोणे राजान येवन म्हगेले राज्याचेर कोणे युद्ध केल्यार आमगेले राज्य सांगाती अशें म्हाका विचार येता. आनी तो म्हणटा की म्हाका बाकी बी विचार येता ती मनांतून की आनी धन प्राप्ती करका, म्हाका दान करचे बी म्हाका धन प्राप्ती करका, म्हाका नियंत्रण जावका. पूण शुद्ध भक्ती म्हाका करचें जायना. तर म्हाका काय भगवंतार कृपा मेळ्ळ्या अशें म्हाका दिसना. तो म्हणटा ना, तो नम्र आसता. म्हणटा की अशी न्ही की मगल मनात विचार येना ती हांव शुद्ध ना, तितलें मग शुद्धीकरण जालें ना अशें तो नम्रतेन तो सांगता. आनी तो म्हणटा की हांव कोणी न्ही, देवता गण जे आसा ती खरें तांकां भगवंताली कृपा मेळ्ळ्या. अशी एक भक्त एक मुखार दुसऱ्या भक्ता बद्दल सांगती. मग नारद मुनी देवता गणाला वता. देवता गण सांगता ती ब्रह्माला वचना पुढे ब्रह्माकच सांगता. सगळं जाऊन नाही होड चॅप्टर आसा ती, पण आपल्या तितली टाइम ना. कोणाक इच्छा आसा अवेलेबल आसा इंटरनेटार PDF आसा जाय जाल्यार प्रोग्राम जायना फुडें ताजी लिंक हांव घालता. कोणाक वाचचे आसतना वाचयत. ताजे वर्णन बरें कोण केल्या ते हातूंत. तर ब्रह्माजी कल सांगता ते आमकां महत्वाचे आसा. आमी ब्रह्म माधव संप्रदाय, ब्रह्म माधव गौडीय संप्रदाय ब्रह्माजी कल विचार करता. तर ब्रह्मा व्हड सेवा करता भगवंता खातीर. फुल इतलें एडमिनिस्ट्रेशन मॅनेज करचे हे सेवा ब्रह्माजी करता ती देवा खातीर. सो ही इज ऑल्सो अ दास. हे दास आसा. तर नारद मुनी तांगेर कृपा करता. तेन्ना ब्रह्माजी ताका सांगता. नारद मुनी पुरे सांगता तूं सगळ्यांक निर्माण केल्या, देवता बी तूं निर्माण केल्या, प्रजापतीक तूं निर्माण केल्या, हे जे 84 लाख हे सगळे येवन आसा ती तांकां तूं निर्माण केल्या, तांकां क्षेत्र निर्माण केल्या, सगळं तूं केल्या. आनी तुगेल म्हणटा आनी कोणी ना, तूं अजा आसा, तुगेलो जन्म जालो ना. भगवंता नाभीत हांव जे कमल आयले तांत हांव तुगेलो जन्म जाले. भरपूर स्तुती नारद मुनी करता. नारद मुनी कोण? ब्रह्मागल पुत्र. भरपूर स्तुती करता. तेन्ना ब्रह्मा ताका थोडे राग येता, कोपता तो. म्हणटा बस आय एम ओनली अ सर्वेंट, हांव दास आसा अशें तो म्हणटा. आनी तो म्हणटा की अरे तूं इतलें आयकल्या नारदा, तूं इतलें आयकल्या, वेद आयकल्या, बाकी सगळें पुराण आयकल्या, हांव सांगल्या ते बी आयकल्या.
तरीके तू काणिके कळली वे आम्ही सगळे तुच्छ सती. कृष्ण जे कृष्ण भगवंत असत. वी आर ऑल इनसिग्निफिकंट. आय एम जस्ट अ सर्वेंट. इतलं कंट्रोल असून इतलं सगळं कोर नो ब्रह्माजी कल म्हणता आय एम जस्ट अ सर्वेंट. आणि तो म्हणता की आम्ही सगळं जे असत ती आमकां अशी दिसता की आम्ही वोड असत की आमगल हातात नियंत्रण असत. पण ऍक्च्युअली भगवंताची शक्ती असं माया देवी ती आमचेर नियंत्रण करता. वी आर ऑल कंट्रोल्ड बाय द लॉर्ड्स माया अँड आय वॉज फुल्ली अंडर दॅट माया. हांव म्हाका दिसता की हांव व्हड सेव करता पण हांव बी त्या मायाचे नियंत्रणा सकल हांव आयलो. आणि मागीर ती लीला तो सांगता की कशी हांवें वृंदावनातून जे गाय असती जे हे असती ग्वाल बाल आणि जे म्हणतात वासरू तांगल हरण करून हांव निपेले. भगवंताक तांगले पार्शदांत विंगड केले दूर केले. आणि भगवंताना म्हाका पळयल बी ना उरलेल बी ना मले जाल्यार हांव व्हड चूक केली. तर हांव कल भक्त हांव काही भक्त ना हांव कल सेव करता हांव काही करना अशी ब्रह्माजी म्हणटा. तर ब्रह्माजी जे म्हणतात ते आमकां सगळ्यांक रेलेव्हंट आसा. I continually think that I am a great spiritual leader, supreme controller, grandfather of the universe. आमकां मनात हे विचार आम्ही सेव करता ती पण आमकां मनात ते विचार येता की हांव भक्त आसा हांव हे सेव केले किंवा हांव लिडर आसा किंवा हांव फादर आसा मदर आसा अशी आमकां विचार येता. आणि तो काल म्हणता की पण तरीके म्हाका बी भंय आसा म्हाका भंय दिसता की कितले मगल जे एज आसा ते मस्त ब्रह्मा लिव्स फॉर मेनी इयर्स न्ही. पण इवन आय एम स्कॅर्ड म्हाकाय भंय दिसता की एक दिवस मगल बी नाश जातले. तरी हांव जे सेव करता ते भगवंतान दिल्या म्हणून करता पण हांव स्वतागत रक्षणा खातीर बी हांव करता अशी नम्रतेने ब्रह्मा सांगता. म्हाका काही भक्ती ना अशी म्हणता. मगल मनात काही भक्ती ना हांव काही ना आणि हांव जे सगळं देवतांक जन्म दिले ते देवता बी चूक करता ती समभक्ती करना ती. तर हांव काही नाही शिवा ही इज ग्रेट डिवोटी म्हणून सांगता. शिवजी जे असत भक्त असत आणि तांगल सेवा अगदी उत्कृष्ट भक्ती तांगल काही तांक भौतिक इच्छा ना पूर्ण टाइम ते सेव करतील उठता ती देवा खातीर. आणि स्वताक मूर्ख दाखवून घेतल्या बी तांकां मर्यादा दिसना जाल्यार देव कितलो महान असं ते दाखोवच तरी स्वतागल ते स्वताक चुकीचे असत ते दाखोवचे तांकां काही मर्यादा दिसना अशी ब्रह्मा शिवजी बद्दल सांगतात. ते नारद शिवजी लावतात आणि शिवजी स्तुती करतात. शिवजीन कितली सेव केल्या. अमृत मंथना वेळारी केन्ना समुद्रातून विष भायर आले. स्वयं विष्णूने शिवाक सांगले की हे तू ग्रहण कर म्हणून. आणि एक पण सुद्धा विचार करनी शिवजीने ते ग्रहण केले म्हणून तांगल नाव कल जाले नीलकंठ. सो ही इज सच अ सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड that he can do anything. काही करच्या विचार करना. मोहिनी मूर्ती रूप घेतले देवाने. तेन शिवजी तांगल म्हाका शिकेन धांवत आशिल्ले तेन बी तांकां मर्यादा दिसना की लोक म्हजेर हांसतले. तांगल मेन कार्य केले की देवागल स्तुती करची. ते कशी करता ते देवागल हातां आसा देव जे सांगता ते करतात. आणि सगळ्यात व्हड सेव करतात म्हळ्यार हे शिवा आणि पार्वती जे आसा ती ते आमकां सांबाळतात हे भौतिक जगात नाश बी करतात. तर केन्ना आमकां दिसता न्ही एज पेरेंट्स हाऊस बापूस म्हणून केन्ना आमकां दिसता की इट्स अ थँकलेस टास्क. करना पुढे अशी नाही की आमकां येवन पांय पडून चेडू म्हणटा ती खूप खूप आभार अशें म्हणा ती न्ही. जाल्यार आमकां एक पंता कठोर शब्दय वापरका पडटा ती. एक पंता आमकां पनिशमेंट मारची नाही पण दुसरे टायप तांकां शिक्षा दिवका पडटा किंवा सांगका पडटा तांकां खंय चूक म्हणून. तर शिवा तांकां अनेक काम दिल्यात देवाने ते केले विनाशाच कार्य दिले. तर शिवजी स्तुती करना पूण शिवजी म्हणता
की म्हाका मर्याद दिसता की हे एक कार्य हांव करता म्हणून देवान केले सृश्टी ताजे विनाश करचे काम म्हाका देवान दिल्या म्हाका कल कृपा मेळ्ळ्या भगवंताली. दॅट शोज वॉट ही थिंक्स अबाउट मी की विनाश करचे कार्य म्हाका दिल्या आणि हांव मगल मर्याद काण घेतल्या कितकी पंथा आणि हांव देवा संगात युद्ध केल्या हांव खंयचो भक्त अशी शिवजी म्हणटा. आय हॅव फॉट विथ हिम. नारद मुनी म्हणटा पण तुमगेले अपराध म्हूण देवान केन्ना घेयनी. इनफॅक्ट तुम केन्ना त्रास जाल्यार देव स्वता येवन तुमकां मदत करतात. वृकासूर केन्ना आयलो तेन्ना देवान स्वता येवन तुमकां मदत केल्या. तुमगेले इतले उत्तम स्थळ आसा पण शिवजी स्वीकार करना की हांव इतली सेव केल्या म्हणून. एक्चुअली शिवजी दास्य भावांत केन्ना आसता पण श्रवणम आनी कीर्तनम तांत सुद्धा उत्तम. तांकां जे प्रेयर्स तांणी बरयल्या ती ते इतले हे आसा ती म्हणजे डीप आसा ती ताजेन आमगेलो भक्तिभाव वाडटा. आणि शिवजी आनीक म्हणटा की देवान म्हाका आनीक कार्य दिले तेवे तशीची थँकलेस की तांणी म्हाका सांगले यू क्रिएट युअर ओन फिलॉसॉफी. तुम्ही स्वतःगल तत्वज्ञान क्रिएट करा ती जे आयकोन लोक मगल भक्ती करचना ती. केन्ना ते शंकराचार्याल रूप घेवन आयले आणि तांणी मायावाद जे दुसरे फिलॉसॉफी शिकयले ताजे उल्लेख आसा. तर शिवजी अशें म्हणटात हे सगळें आसा बृहद भागवतामृतात. तुम्ही वाचा ती कोणाक वाचचे असले तर तेका म्हणटा ती शिवा की आय एम नॉट द मास्टर ऑफ द युनिवर्स. हांव नियंत्रण करताना आणि ते म्हणटा ती की जे भगवंत आसा ती भगवंता जे हे आसा कोण ते म्हणटा वैकुंठवासी वैकुंठा जे वासी आसा ती ते महान आसा ती मजा के कितलकी महान आसा ती. तांकां भगवंता संग मेळटा आणि कंटिन्युअस तांणी सेवा करतात आणि तांतू सगळ्यात महान मे कोण लक्ष्मी देवी. जे लक्ष्मी आसा शी इज कंटिन्युअसली सर्विंग द लॉर्ड. देवागल पाय लक्ष्मी देवी एने पाद सेवनम ते करता. वी इज टॉकिंग अबाउट हर सर्विस. ताजे बद्दल उलयना कलेक्ट मे ते हांत्याना दास्य म्हणून. आणि मागीर ते सांगता ती आणि तर नारद मुनी म्हणतात चला वच्या वैकुंठ वच्या. तर शिवजी सांगता तुम्ही विसरले आता लक्ष्मी देवी स्वयं पृथ्वीचेर आसा रुक्मिणी गल रूपांत. थंय बी ती भरपूर सेवा करता. थंय वच्या थंय वचून पळया ती थंय वचा ती. आणि नारद मुनी तयार जाता वच्याक. तेन्ना नारद मुनी सांगता ना पण अनेक भक्त आसा प्रल्हाद तो महान भक्त आसा. तेन्ना प्रल्हाद आमेलचे वता नारद मुनी. प्रल्हाद कल म्हणटा हांव भक्त ना देव मगल खातीर आयिल्लो न्ही. देव कले आयलो एक तरी तांगल जे 2 शुद्ध भक्त आसात जय विजय तांगल उद्धार करचे आयले आणि जे देवता गणाक त्रास आशिल्ले तांगल त्रासांतून तांकां मुक्त करच्याक देव आयले नरसिंहदेव. तरी म्हाका कले कृपा मेळ्ळी देवा लागीं कलेक म्हाका कृपा मेळ आसल्यार हांव सेवा करता आशिल्लो. म्हाका डायरेक्ट हे दास्यम आसा म्हाका करच्या मेळणेची. आय कुड नॉट सर्व द लॉर्ड एट ऑल. थोडे वेळा खातीर थोडे क्षणा खातीर देव आशिल्ले नरसिंहदेव आणि मागीर ते वच्चा गेले. तर मगल काही सेव जाल्ला. आणि मागीर प्रल्हाद महाराज म्हणटा ती हनुमान जी आसा ती सगळ्यात उत्तम उत्कृष्ट अतुलनीय भक्त. देर इज नो कंपॅरिझन. कंटिन्युअस सेवा हनुमानान केले. तर म्हाका केन्ना त्रास जाले तेन्ना हांव देवागल स्मरण केले आणि थोडे कीर्तन केले आणि केन्ना अवसूल पडटा आशिल्ले तेन्ना थोडे श्रवण केले. पण म्हाका दास्यम म्हळ्यार म्हाका भगवंताल डायरेक्ट सर्वीस सेव करच्याक म्हाका चान्स मेळ्ळी. हांव केन्ना सेव करना. इट वॉज नॉट द केस. लायक म्हळ्यार भगवंताला आदेशाचेरच प्रल्हाद महाराजांनी तांगल जीवन जगले मुखार. तर ते म्हणतात की तुम्ही नारद मुनी तुम्ही हनुमंताला वचात सगळ्यात महान भक्त जे आसा ती ते आसा ती. आणि ते म्हणतात की जर हांव बरो भक्त असल्यार हांव सेवा केले असल्यार देवान म्हाका सगळें दिले तरी ते म्हणतात ते भागवतमा एक वर्स असणे की भगवंत कोणाचेर जास्ती कृपा करता तांतल्यान सगळं काण घेता पण मगल काही काण घेनी म्हाका दिल्ले उंतल्यान. तर आय डोंट फॉल इन दिस कॅटेगरी. हांव ते हांत्या ना लेवलाक येना. हांव काही सेव करना.
हनुमंताले वचत तरी मागीर नारद मुनी किम पुरुष लोकात वता हनुमंताले तरी दास्यमात सगळ्यात उत्कृष्ट उदाहरण म्हळ्यार हनुमान अप्रतिहता अहैतुकी अप्रतिहता भक्ती जी आसा हनुमंताला आसा आणि भरपूर भक्त असत आता आमकां चेडवान आजी ते श्लोक म्हणटा तुम्ही ऐकले हांवें चंद कोण म्हणटा ती तरी एक कोणी तरी हरिदास्य बऱ्या गोवर्धनाला एक श्लोक म्हळ्या तरी गोवर्धनाक बी हरिदास्य बऱ्या कला म्हणटा ती बिकॉज ही इज दास सगळ्या रीतीने गोवर्धन जी आसा ती ते भगवंताला सेवा करता ती बलरामजी जी आसा ती तेवे दास्य भावात सेवा करता अशी भरपूर आमगेले उदाहरण आसा हनुमानजीले नारद मुनी वच्चा गेले तांकां स्तुती केली आणि तांकां स्तुती प्रल्हादान बी केले वच पयले हनुमान नारद मुनीन वच पयले आणि आमी जे आयकत आसा ती ते जे स्तुती आसा दोज आर ऑल्सो द क्वालिटीज ऑफ दॅट वी नीड फॉर दास्यम दास जावच खातीर आमकां जे पात्रता आसा तांत आमकां खंयचे गुण पळोवका ते हे गुण आसा ती जे हनुमानात आसा ती आणि जे प्रल्हाद महाराज सांगता आसा आता हनुमान जे आशिल्ले हजारो वर्ष तांणी कंटिन्युअसली अप्रतिहता विदाउट स्टॉपिंग श्री राम लक्ष्मण सीता सेवा केली चांदोनूची ते शुद्ध अवस्थाचेर आशिल्ले आणि तांकां जन्म मृत्यू चक्रातून तांकां ते लागू जायना जन्म मृत्यू चक्कर तांकां भय ना अशें केल्यार म्हणटा ती कलेक्ट ते आनी आसा ती हांगा आसा ती आणि तांकां भय ना आणि ते अगदी म्हणजे तांकां साधना एकदम स्ट्रॉंग आसा आणि देवागेले सेवक आसा ती तांकां सगळं पास्ट टाइम्स आमकोच आसा ती कशी तांणी समुद्राचेर क्रॉस केले आणि थंय गेले आणि थंय सीता देवीक कशी तांकां वाचा जे उलोवचे पद्धत आशिल्ले ती अगदी म्हणटा ती गोड म्हणतात स्वीट वर्ड्स आशिल्ले तांगेले तांकां ज्ञान आशिल्ले आणि कशी उलोवका तेवे गोत आशिल्ले सीता देवीक कशी तांणी कम्युनिकेट केले कशी ते जे रामाक जे हे संदेश तांकां तिका कशे दिले ते पुरे आमी आयकता ती आणि आमी वाचता ती सो दॅट इज ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ अ सर्वंट ते आमी नंतर ताजेर डिस्कशन करतले तर त्यांनी फर्स्ट क्लास सर्वंट म्हणून म्हणतात हनुमानाक तर दास्यमातून आमी सेवा करतात तातूंत 3 टायप ऑफ सेवा आसता एक म्हळ्यार आमकां जे इच्छा आसा ते आमी करता ती आणि ते आमी देवाक आमगेले स्वभावानुसार आमगेले स्वधर्मानुसार आमी सेवा करता ती आणि आमी ते देवाक अर्पण करता भगवत गीतेचो भगवान कृष्ण सांगता ती की एक तरी आमी कसले तरी कार्य करता ती आणि ते कार्याचे आमी फल अपेक्षा करना निष्काम कर्म म्हणटा ती अहेतुकी जे आपण म्हणतात आमी म्हणतात की आमी जे केन्ना सेवा करता ती आमकां ताजे हे ताजे ऑपोजिट आमकां जाल्यार ताजे रिवॉर्ड नाका आमकां नाका ताजे दॅट इज अहेतुकी तर ते एक आणि दुसरें मेळकले फर्स्ट लेवल मेळकले की आमकां जे करचें आसा आमी अर्पण करतात देवाक आमी करता ती आमी अर्पण अशी न्ही आमी करता ती दुसरे भक्तीच केन्ना सुरू जाता केन्ना आमी जे करता ती आमी देवाक अर्पण करता तर ते फर्स्ट लेवल वी डू वॉट वी वॉन्ट एंड वी ऑफर सेकंड लेवल मेळकले की देवाक जे आवडटा ते आमी करतात आमकोच देवाक जे आवडटा आमकां कशें कळटा देवाक कला आवडटा म्हणून गुरु साधू आनी शास्त्री हांगा आयकून आमकां कळटा की आमी कल करता आता आमकां सांगल्या रूप गोस्वामीन भरपूर आदेश दिल्या ती नेक्टर ऑफ इन्स्ट्रक्शन नेक्टर ऑफ डिवोशन हातूंत आणि आमकां जे आचार्य आसा ती तांणी बी आमकां सांगले की आमकां कल करका कशी देवाक सेवा करका अर्च विग्रह कशी सेवा करका भक्तांगल कशी सेवा करका हे आमकां सांगले एक पण ते कळना फुडें आमी ते सेवा करतात आनी हाजी भरपूर उदाहरण आसात आमी ते बी हे डिस्कशन जायना फुडें आमी त्या बद्दल चर्चा करया
आणि थर्ड लेवल मैं केलें की गुरु फर्स्ट हांव करता, हांव गुरूक आनी देवाक अर्पण करता. दुसरं म्हळ्यार जे गुरूक जावका किंवा जे देवाक जावका ते हांव करता आनी अर्पण करता. आनी तिसरें म्हळ्यार जे गुरून सांगनी किंवा जे देवान सांगनी, आतां आमकां देव सांगना, आमकां गुरू सांगता. पण असले जे शुद्ध भक्त आसा ती तांकां देव सांगता. पण देवान सांगचे पयलेची देवागल मन अक्कल आसा किंवा गुरून सांगचे पयलेची गुरुगल मन अक्कल आसा म्हूण ते समजून ते करचे ते फर्स्ट क्लास डिवोटी. हनुमान वॉज अ फर्स्ट क्लास डिवोटी. ते त्याच थराचेर आशिल्ले फर्स्ट क्लास डिवोटी. तर ते कल करताले हनुमानजी. तांकां कळटालें की राम अक्कल जावका म्हणून. आणि राम श्रीरामागल ते शब्द येवचे पयले ते कोण सोडटाले. आणि ते आता एक एक्झाम्पल म्हळ्यार लंका वचून तर सीता देवीक हाडचे आशिल्ले ते एक आशिल्ले. पण थंय भरपूर ते विनाश करून आयले. म्हळ्यार रावणाक दाखयलें की तुमी कोणा सांगत फायटींग आतां युद्ध करचे ते कोणे साधारण व्यक्ती ना, ते तांकां दूता लेगीतली शक्ती असल्यार राम कशे आसता म्हूण ते एक ट्रेलर दिवन आयले रावणाक. सांगना नासतना तांणी केलें. तर हनुमान वॉज लायक दॅट. तांकां गोत आशिल्लें देवागल मन अक्कल आसा आनी त्या प्रमाण ते करताले. ताणे विभीषणाल मन अक्कल आसा आनी लॉर्ड रामचंद्राल मन अक्कल आसा तेवे तांकां कळ्ळें. हें ताजें आनीक उदाहरण की तांकां कशें कळटालें श्री रामाल मन अक्कल आसा म्हूण. केन्ना रामान विचारलें की विभीषणाक आमी शरण दिवं का की ना म्हूण. तेन्ना सुग्रीवान एक सांगलें, पण हनुमानाने म्हणलें की तुमी दिवं का म्हूण. जाल्यार मागीर तांकां गोत आशिल्लें की रामागल बी तीच इच्छा आशिल्ली. तरी मागीर आनीक एक संदर्भ की तांणी खंय गेले, द्रोणाचल पर्वत हाडचे गेले केन्ना लक्ष्मणाक मार लागले. द्रोणाचल पर्वत घेवन आयले. म्हळ्यार एक अशी हे आसा, हे शुभ विलास प्रभुगल पुस्तक आसा. हनुमान चालिसाचेर तांणी पुरे स्टोरीज आनी सांगल्या ती. तर तांत तशी तांणी उल्लेख केल्या की एक टायम तेंक्यान सीताक हाडच्याक म्हूण गेलेले. सीता गेले खंय सीता देवी ते फायंड आउट करचे गेले तेन्ना तांणी अगदी सूक्ष्म रूप घेतिल्लें, अगदी सान शरीर धारण केलेलें. आणि मागीर सीता देवीला उलयतना तांणी सांगलें सीता देवीक की श्री रामचंद्र येतले, सगळे मांकडां घेवन येतले. तर सीता देवीक दिसनाशिल्लें म्हूण तांणी थोडे व्हड रूप धारण केलें. सीता देवीन अशी विचारले तिका मना अशी शंका की वानर सेना में सगळे वानर इतले सान आसतले, सान असले कल्ल युद्ध करतले, कशी युद्ध करतले. तेन्ना हनुमानजीने तिने मनात विचार केले, तिने म्हणनी तिने फक्त विचारले की वानर हे जे येवचे आसत ती सेना तुमगल जे सायज आसता तितले सायजाचे आसत की म्हणून विचारले. पण तिगल मनात कल चल्ल्या ते हनुमानाक कळ्ळें. हनुमानान कल केले, विकट रूप व्हड रूप घेतले आणि दाखयले. सीता देवीन विचारले मागीर तूं अशी व्हड आसा एक्चुअल नॉर्मल सायज की तुगेले हे सान आसते नॉर्मल सायज. हनुमानान परत सान रूप घेतले नॉर्मल सायज आणि म्हणाले की हांव सानच आसा, हांव कोण आसा, हांव तुच्छ आसा, आय एम इनसिग्निफिकंट. पण देवाक सेवा खातीर हांव व्हड जावचे तयार आसा. देवाक शक्तीने आनी देवाक सेवा खातीर हांव व्हड जाता, नाजाल्यार हांव तुच्छ आसा, हांव सानच आसा अशी हनुमानजी सांगता. मागीर तांगल नम्रता. तरी व्हड रूप घेवन हनुमान थंय वता ती खंय वता ती द्रोणाचल आनी ते पर्वत घेवन येता ती लक्ष्मणाक परत वांचोवच्याक. येतना तांणी अयोध्याचे वयर उंतल्यान वतना भरत महाराज तांकां पळयतात आनी ताका राबयतात की हांव कोण व्यक्ती आनी हांकां कसले हांगच्यान उंतल्यान अशें उडून हातान तूं द्रोणाचल पर्वत घेवन वता. तर हनुमान म्हणटा म्हाका उरलोच्या वेळ ना, पण हे शिष्य आसा आनी लक्ष्मणागेले जीव वांचोवचे खातीर संजीवनी जावका ताचे खातीर हे पूर्ण पर्वतच हांव घेवन वता. भरत म्हणटा जायत वच, तुका राबयना हांव, पण एक सेव करतले वतना सुमित्रा देवीक सांग एक पंत अशी तिगल चल्ल्या कशें चल्ल्या म्हणून. तर हनुमान भितर वता थंय सांगच्याक, पण शॉक लागता सांगना फुडें. सुमित्रा देवी केन्ना आयकता तेन्ना ती रडना.
की हनुमानाक सांगता की काही दुःख ना म्हाका, हे लक्ष्मणा जन्म रामा सेवा करचे झालेले. लक्ष्मणाक जर काही झाले तर तू शत्रुघ्ना घेऊन वच सांगा ती म्हणून. मैं तांगा सेवा वराबू नये म्हणून रामा सेवा. सो यू टेक शत्रुघ्न ऑल्सो विथ यू. घेऊन वच फक्त लक्ष्मण हाकले जाल्यार मैं रामा सेवा कोण करतले घेऊन वच. आयकून हनुमानाका मैं शॉक्ड की वॉट अ लेवल मैं कश तांगल भावना तांगल चेतना कितली शुद्ध सेवा भाव आस. मैं ते अवसूगल अशी भाव आशिल्ली मी ती चेडू बी तशी उरतात न्ही. तर आमकां ते एक लेसन टू लर्न की आमकां जर चेडवान सेवा भाव आस म्हूण जावका तर आमगेल मनात बी तशी भाव उरता तरी जाता ती. म्हूण चेडवा सुदारचे पयले आमी सुदारका. तरी ते एक शिकून मागीर हनुमान मुखार वता. आणि हे सगळे प्रल्हाद महाराज सांगता की हे हनुमानाने हे सगळं केले. तरी हनुमानजी नारद मुनी हनुमानाक हे सगळं विचार करून सांगता की तुम्ही कोण आसा ती, तुम अतुलनीय, यू आर इनकम्पॅरेबल. यू हॅव गॉट द इनकम्पॅरेबल मर्सी ऑफ द लॉर्ड. देवागल कृपा तुमकां जी मेळ्ळ्या कोणाक तशी मेळ्ळी. You are the object of incomparable great mercy of Supreme Personality of Godhead. You are always plunged in the very wonderful nectar or nectarine ocean of pure devotional service of Supreme Lord. देवागल जी शुद्ध भक्ती आसा त्याच्या समुद्रात तुम्ही बुडलेत. इतली तुमगल तीव्र भक्ती आसा. तुम्ही देवागल सेवक आसा ती, मित्र आसा ती, तांगल रथ आसा ती, तांगले ध्वज आसा ती, तुम्ही तांगल कवी आसा ती, तुम्ही तांगल काउन्सिलर, सम उपदेशक बी आसत तुम्ही तांगले. तुम्ही तांकां उपदेश दिता ती. तुम्ही तांगल नायक आसा ती, तुम्ही तांगल हेल्पर आसा ती. म्हळ्यार यू आर द बेस्ट सर्वंट. यू आर सर्विंग इन ऑल वेज. सगळ्या दृष्टीने तुम्ही देवागल सेव करता ती. यू हॅव ऑफर्ड युअर सेल्फ टू लॉर्ड राम विदाउट एनी रिझर्वेशन. काही मागशी धर नसताना फुल्ली तुम्ही ऑफर केल्या. तर म्हणून आम्ही केन पळयता ते आम्ही एक नवविध भक्ती तांतुले एक खंयचे घेतल्यार पण बाकी सगळे बी तांत येता तिची ऑटोमॅटिकली. आता एक पण कोणाक आम्ही एक्झाम्पल यूज कधी हांव सांगिल्लें की आमकां जर मॅथ्स येना तर आम्ही म्युझिक शिकल्यार हळूहळू आमगेल आयक्यू वाडता आणि मागीर मॅथ्स बी येता. म्युझिकात बी मॅथ्स आसता. तशीची आम्ही नवविधा भक्तींतून खंयचे एक मार्ग घेवन तांतू आमकां जर तीव्रता वाढली ऑटोमॅटिकली बाकी सगळे जे 8 आसा ती भरलेले ताजे प्रती सुद्धा आमकां आकर्षण निर्माण जाता आणि ते आकर्षण हळूहळू तीव्र जाता. तर खंयचे आम्ही भक्ता घेतल्यार एक आसता मेन, पण त्याच सांगा ती बाकी सगळं बी असत. मेन आमकां कल विचार करता म्हळ्यार खंयचे तांत नवविधा हातूंत खंयचेय आम केल्यार आमकां कंपेर करची गरज ना. बिकॉज ऑल आर प्लेजिंग टू द लॉर्ड. देवाक खंयचेही आमी केले तर देव प्रसन्न जाता. हनुमानजी जे नारद मुनी जे आसता ती ते हनुमानजीक म्हणटात की देवाक स्तुती करचे हे तुमगल जीव आसा ताचे खातीर तुम्ही हांगा आसा ती स्तुती करता ती. आणि तुम्ही जे देवागल भक्त आसा ती तांगल रक्षण करता ती तुम्ही तांकां आनंद दिता ती. आणि तुम्ही शुद्ध भक्ती आसा ती म्हणून तुम्ही देवाक हे म्हणले कल म्हणले भवबंध चिदे तस्ये विहायामी न मुक्तये भवान प्रभुर अहम दास इति यत्र विलुप्यते. O Lord, you are the master and I am your servant. I do not desire any liberation from the bonds of repeated birth and death that will also break our relationship. म्हणतात की तुम्ही प्रभू आसती आणि हांव सेवक आसा. म्हाका मोक्ष सुद्धा नाका, म्हाका मुक्ती सुद्धा नाका. हे जन्म मृत्यू हे जे सायकल आसा हांतान सुद्धा म्हाका मोक्ष नाका. ते मोक्ष मेळ्ळ्यार जर म्हाका सेवा बंद जाता तर म्हाका ते मोक्ष सुद्धा नाका, काही नाका अशें म्हणटात. तर मैं हनुमानाले फक्त सेवा करचे भाव इतलो स्ट्रॉंग आसा की अंडर एनी सर्कमस्टेंसीस खंयची परिस्थिती तूं म्हाका
म्हाका सेवा सोडची ना. पण ते सांगाती आनीक बी तांगेली एक क्वॉलिटी आसा. गोविंद प्रभू एक पण सांगता आशिल्ले, आता रिसेंटली आमगेलो भक्त एक महाप्रभू म्हणून अगदी सिनियर डिवोटी तांगेले देहांत जाले आणि मस्त प्रोग्राम जाले. तांगेले एक मेमोरियल जाले, तुम्ही पळोव येता, रिमेंबरिंग महाप्रभू म्हणून. व्हेरी सिनियर डिवोटी आणि राधा रास बिहारी मंदिरा खातीर भरपूर सेवा केल्या. आमगेल गोपीनाथ मंदिरातून गोपीनाथ विग्रह राधा गोपीनाथ तांणी घेऊन आयले. भरपूर सेवा केल्या तांणी. तांगेल मेमोरियल बी आसा युट्यूबरची, कोणाक पळोवची आसता आनी पळोव येता. तर तांगेले एक क्वॉलिटी सांगता आशिल्ले की तांणी भरपूर सेवा केले जिवंत असताना. मागीर तांगेल केन्ना देहांत जाले तेन्ना तांगेल चल्ल्याक हजारो हजारो भक्तान कॉन्टॅक्ट केले. He loved us, he loved us, he did so much for us, he preached to us. प्रचार, भरपूर प्रचार तांणी कल करताले. तांगेल गाडी व्हरताले मंदिरात आणि ते डिक्कीत, आणि तांणी गाडी स्पेशली कोण घेतले त्या सेवा खातीर. मागीर ते तसली गाडी मेळनाशिल्ली, व्हड डिक्की कोण घेतले आणि ते व्हड डिक्कीतून जपमाळ आणि पुस्तक भरून भरून हाडताले आणि घरात तांगेले एक गोडाऊन आशिल्ले ते दवरताले आणि ते डिवोटीज येताले तर ते ओपन दवरताले. ते डिवोटीज डायरेक्ट सांगतात ते मेमोरियलाक बी की आम्ही ते पुस्तक बॅक टू गॉडेड मॅगझीन प्रभुपाद पुस्तक चोरून वताले आणि महाप्रभू गोत आशिल्ले ताचे खातीर ते दवरताले. मागीर कशी गोपी हे लोणी काणू दवरताले आणि कृष्ण चोरी करून व्हरतालो आणि ते अशी ऍक्टिंग करताले की तांकां त्रास जाता, पूण मनातून एक संतुष्ट, एक पूर्ण संतुष्टी भाव येता. दे वर मेकिंग द बटर सो कृष्णा कुड स्टील इट. कृष्णा चोरी कर का म्हणून तांणी ते लोणी काडताले. तशी महाप्रभू पुरे हांड दवरतालो वाडटालो. इतले उदार दिल अशी भरपूर प्रचार केले. पण हळूहळू हळू तांणी कोणाक प्रचार केलेले तांणी बी भक्त जाले, तांणी बी लिडर जाले, तांणी बी प्रचार करचे लागले. तांणी प्रचार करताना भक्तगण त्या कोणाक तांणी भक्त केल्या ते भक्तगणान प्रचार करताना महाप्रभू ते बैसून आयकतात. आयकना पुढे वचून तांकां स्तुती करतात. ते भक्तां घरा आपूण तांकां जेवण कोण वाडताले, प्रसाद सर्व करताले. दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ ट्रू डिवोटी. हनुमानजी कल करता ती इतकं शुद्ध भक्त सती, पण त्यांनी कल मागले रामा लागी की जगात खंय तुमगल कीर्तन चालू असलेली, तुमगल कथा, तुमगल स्तुती चालू असलेली, हे देवा म्हाका आयकुचे आसा. हनुमान सगळी कथा आयकता सायमल्टेनियसली. तरी कशी कोणाला आयकता, कोणागल कथा आयकता. ते जे भक्त आसा ती तांगल आणि हनुमानाल काही तुलना ना, पण हनुमान ते तशी विचार करना. ती मग श्रीरामान कथा करता सती कितलं महान अशी विचार करतात. जे खरे भक्त असतात ती शुद्ध भक्त असतात ती ते स्वतः केने तुच्छ स्वीकार करतात. ती हा वड म्हणून केने विचार करना. ती तरी हे सगळं म्हणना पुढे हनुमान कल म्हणता ती की आता हांव काही करना. तर महाप्रभू कल म्हणताले की नाव आय एम नॉट डुईंग एनिथिंग. तर दे ही यूज टू टेक एडवाइस फ्रॉम द डिवोटीज की तुम्ही म्हाका सांगा ती हांव हे कश करका, हांव ते कश करका. तर हे एक ग्रेट चॅलेंज येता डिवोटीजांच्या लायफान. आम्ही वी मे बी फ्रंटलाइन प्रिचर्स और वी मे बी डुईंग बिग सर्विसेस, हॉट सेव करतात कितकी, किंवा आम्ही मुखार येऊन प्रचार करतात कितकी, पण टाइम मेक्स एव्हरीवन इनसिग्निफिकंट. भगवंत म्हणता की कालोस्मी, हांवच कालस म्हणून. काळा मिती आम्ही तुच्छ जाता. ती आमकां शक्ती कमी जाता. त्या वेळा आम्ही कशी सेवा करता ती ते महत्वाचे. नम्र भावना घेऊन आता आणि लोक आयल्या ती आम्ही तांगल कधी जाग करका, आम्ही सायडा वचका, बिकॉज दे कॅन सर्व बेटर देन मी ऍट दिस पॉइंट. तर हनुमानजीने हे विचार करून त्यांनी इनसिग्निफिकंट रोल घेतले. केन्ना वॉर जाल्ले तेन्ना युद्ध जाले कुरुक्षेत्रात, तेन्ना भीमाका हनुमानान ऑफर केले की जाय जाल्यार हांव येवन हनुमानाक एक सेकंड भितर सगळ्यांक नाश करतले. पण भीमान म्हळें ना, तशी युधिष्ठिराक आवडचना तशें केलें.
तेन्ना हनुमान म्हणटा जाय तर कल कर का. तर फायनली हनुमान कल करता ती टेक सच अ इनसिग्निफिकंट पोझिशन. कृष्ण आणि अर्जुन जे रथ आसा ती रथावर जे ध्वज आसा ताच जेरी हनुमान येऊन बसतात आणि मध्ये मध्ये एक पण किळची मारतात बस. सेम हनुमान हू बिल्ड द होल ब्रिज, पूर्ण ब्रिज तान बांधले, सेतू बांधले. ते इन्चार्ज आशिल्ले. आता आमकां बी इन्चार्ज रावचे आवडटा न्ही, पण आमकां बी कळका केन इन्चार्ज एंड केन मॅन बॅक. म्हाका शिकेन वचका दुसऱ्यांक सेवा करच्या दिवका ती बी एक व्हड सेवा. कितलो नम्रत लागता, काही कर नासतना ते ध्वजार बसचेक. दॅट इज ऑल्सो अ ग्रेट सेवा इन इट सेल्फ. ते बी दास्य भाव. ते दास 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 दासानुदास तज भाव. तरी शिवजी म्हणता, हांव ते सांगचे विसरले, की शिवजी म्हणता की म्हाका आणि कले करचे ना, म्हाका फक्त जे वैष्णव असत ते तांकां दासानुदास जावन म्हाका राबचें आसा अशें सांगता ती. तर हनुमान टेक्स अ व्हेरी व्हेरी इनसिग्निफिकंट पोझिशन. दिस इज द वंडर ग्लोरी ऑफ हनुमान. हनुमानाबद्दल आणि एक दोन पॉइंट आसा ती, पण ताजे पयलीं सांगता. तर हनुमान कल सांगता का की हांव कांय न्ही, पांडव दे आर ग्रेटेस्ट. पांडव महान आसा ती. आता श्रीराम ते कृष्ण रूपात आयल्या ती, किंवा कृष्णागले रूप श्रीराम. आतां तुमगेल काही रोल ना त्या ड्रामात, हांव ना. तुम्ही थंय वचा ती, तांकां मेळा ती. तांणी डायरेक्ट देवाक सेवा करता ती, तांकां देवागेर ग्रूप मेळटा. तर पांडवाला वता ती. पांडवाला वचना पुढे तांणी पांडव म्हणटा ती आम्ही काही नाही, तुम्ही यदू कुला वचा ती. यदू जे आसा ती ते सेवा करता ती. यदू कुला वचना पुढे ते म्हणटा ती आम्ही काही नाही. उद्धव हो जो आसा टॉप मोस्ट डिवोटी आसा, कंटिन्युअसली सर्विंग द लॉर्ड. अशीच द वे हनुमान सर्वड. उद्धव कल करतालो गुड फ्रेंड, डिसायपल, सर्वेंट केन्ना सेवा करते उरतालो. पण उद्धव कल म्हणटा हांव नाही, ब्रजवासी. आणि तांतू मुख्य कोण, मागीर रुक्मिणी देव म्हणटा तांत कोण मुख्य, श्रीमती राधा राणी. जे गोपी आसात ते मुख्य. मागीर आमकां दिसता की जे मेन जे डिवोटीज आसा ती कोण भगवंता सेवा करता ती विंगड विंगड रूपान नवविधा भक्तींतून खंयचे तरी एक विधी घेऊन आमकां स्वताच्या जिवनांतूं ताजे भक्ती करच्याक उपयोग करता ती. पण तांणी कल करता ती दुसऱ्यांक स्तुती करता. सगळ्यांक दिसता की आम्ही तुच्छ, आमगेर काय भक्ती इतली काय व्हड न्ही, तांक पळया ती. दॅट इज द क्वालिटी ऑफ अ डिवोटी. तर हनुमानजीने कल दाखयला आमकां की आमी खंयची भावना आमगेर उरका देवागेर, दास्य भाव. तर हनुमानजी पयलीं पंत केन्ना रामा मेळ्ळे तांणी म्हळें हांव सुग्रीवाचो चिव म्हणून. तांकां रामार गुर्त कळ्ळी तेन्ना. आनी केन्ना कळ्ळें राम म्हणून तर तांकां विचार आयले मनांत. आनी तांणी विचारलें श्रीरामाक की म्हाका कशें तुमगेर गुर्त कळ्ळी म्हणून. तेन्ना राम म्हणटा की कल्याक म्हळ्यार तू सचिव सुग्रीवाले, तू यू हॅड अ डिफरंट आयडेंटिटी. सुग्रीवा सचिव म्हणून तू स्वतागेले इंट्रोडक्शन दिले. तेन्ना हनुमानाक कळटा म्हाका चुकलें. ताज नंतर खंयचे परिस्थितीन तू हांव रामदास, हांव रामदास अशी ते म्हणटाले. ऑलवेज आय एम राम्स दास. इवन रावणाक केन्ना मेळ्ळें तेन्ना तांणी म्हळें हांव रामागेर दास. रामाल दास मागीर कळ्ळें शुभ विलास प्रभूने 2 पॉइंट बरे दिल्या ती ताजे बद्दल उलयता. रामाल दास किंवा कृष्णाल दास. दास्य मागीर कळ्ळें आमगेर भावना कशी उरका. दास्य म्हळ्यार ते म्हणटा ती की वी should live a life in alignment with that message of the Lord. We should spread the message of the Lord. We should focus on one's identity as a messenger and servant of Ram. हांव रामाल दास असो. जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास किंवा नित्य कृष्णदास. हे आमगेर मनात केन्नाय विचार उरता की हांव कृष्णदास असो. आनी तेच तराचेर हांव जे बी करता म्हज्या जिवनांतूं ते मनात दवरून हांवें करता. स्वता परिवार, स्वता चेडूं,
तांणी जर देवागल भक्त असती तर हांव दासानुदास जावन राबका. सेवा फक्त भायर करचे आसना, सेवा घरातून. एक इंग्लिशांत एक म्हण आसा, चॅरिटी बिगिन्स ॲट होम. तर घरात जे व्यक्ती आसा ती दे आर ऑल्सो डिवोटीज. तांगल बी आमी सेवा करका हे भावनेने आमी करका. कारण मग सगळ्या हृदयात तू सगळ्यांगल हृदयात परमात्मा आसा. सगळ्यांगल आमी सेवा करका. वेनेवर आय एम डुईंग एनीथिंग, खंयचे कार्य करतना आमी हे उगडास दवरका की हांव देवागलो भक्त आसा, देवागल दास आसा आनी देवागल इच्छिकल आसा की हांवें दास 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 दासानुदास जावका. हे मनात आमी विचार दवरका. मागीर देवागल जे हे आसा, देवागल जे नांव देवान जे आमकां शिकयल्या, भगवत गीता, श्रीमद भागवतम हाजे ज्ञान आमी दुसऱ्यांक पावोवका, म्हळ्यार प्रचार करका. तिसरं म्हळ्यार कळ्ळें की वी शूड लिव अ लायफ इन अलायनमेंट विथ दॅट मेसेज. म्हळ्यार आमगल जीवन आमी त्या प्रमाणे आमी जगका. अशी न्ही की आमी फक्त दुसऱ्यांक प्रचार करता ती, पण ते जे सिद्धांत आसा ती, ते जे तत्व आसा ती आमी आमगल जिवनांत जर आमी ताजेर आमी प्रॅक्टीस करनी, then we are duplicitous or we are hypocrites. So we have to sincerely try. आमी प्रयत्न करका की आमी बी ते सिद्धांत आमगल जिवनातूं ताजेर आमी जीवन निर्भर करता आसा ती. तरी तांणी हे 3 पॉयंट सांगले. तर हांव अशी विचार केले उगडास वर्च खातीर की एक तरी आमी कल करता ती आमी विचार करतात. कल विचार करता ती की देवान आमकां सांगल्या, तांगल तांणी जे आमकां शिक्षण दिल्या, भगवत गीता आणि श्रीमद भागवतम, ताजे बद्दल आमी विचार करचे. स्मरण विचार. मागीर त्यांनी जे आमकां हरी नाम दिल्या आमगल गुरुने, ताजे उच्चार करचे. विचार उच्चार. मागीर प्रचार करचे, आचार करचे. आमी आमगेले जीवन तशी जगचे. आचरण मे बाय एक्झाम्पल आमी शिकोवचे. आणि चौथ कले प्रचार. तर विचार, विचार, आचार, उच्चार आणि प्रचार, हे 4 वस्तू आमी आमगल जीवनात करचे. आमकां जर दास जावचे असलेली आणि ते दासत्व भावनातूं आमगल चेंज जायना. दॅट मिन्स अहेतुकी अप्रतिहता. आमगल हेतू असना म्हाका दाखोवचें आसा हांव दास आसा तर हांव दास न्ही. हांव मगल तांत मगल हे आयले स्वार्थ आयले, मान प्रतिष्ठा मेळच खातीर आमी दास म्हूण दाखोवन घेतल्यार ते दासत्व भावना न्ही ना, ते स्वार्थ भावना जाली ती. तरी आमी पळोवया की दास कितली दास आसा ती. बलराम आसा, उद्धव आसा, चैतन्य महाप्रभू लीला तूं श्रीधर कोलवेचे आसा. आनीक एक्झाम्पल की श्रीधर कोलवेच्याक ताका निमाई ताल्या येताले घेवच्याक, केळी विकत घेवच्याक, आनी ताल्याक मस्त दर करताले. तर तो श्रीधर कोलवेच म्हणटालो घेवन वच, म्हाका तूं फुकट घेवन वच म्हणटालो. तर पण चैतन्य महाप्रभू मस्त भरपूर तांतले वाद विवाद करताले. मजा येताली तांकां करच्याक. म्हाका एक उगडास आयल्या, म्हाका मायकेन सांगताली फूल घेवच्या गेल्यार आतां दर करना ती, कारण आतां वचना मार्केटाक, कोविडा ती. पण ती केन्ना गेल्यार दर भरपूर करता. मस्त म्हापशेची हे काय आसा की ती वताली आनी तो म्हणटालो हे 5 रुपये फूल. तरी ती म्हणटाली ना हांव 8 दिता म्हणटाली. तो म्हणटालो 1 रुपये तरी दी. ती म्हणटाली 8 मात दिताले. जाय तूं फुकट घेवन वच, मात ती खाव नाका अशें म्हणटा. तशीची निमाय पंडित वचून श्रीधर कोलवेच्या संगत करतात. ही इज अ टेक इट अँड गो. पण ऍक्च्युअली लोक ताका सांगतात तूं कश दिता का फुकट, तूं गरीब आसा. त्याला काही आशिनाशिल्लें. पयशे अगदी कमी मेळटाले आनी जे मेळटाले ते गंगाधर सेवात वापरताले. तर केन्ना महाप्रकाश लीला जाले तेन्ना चैतन्य महाप्रभूक श्रीधर कोलवेच्याक आपयले की तूं म्हाका शुद्ध भक्त आसा, माग कल मागचें तें माग. श्रीधर कोलवेच्या कल मागता की म्हाका एकच इच्छा आसा की हांव केळ विकच्या बसतने तेन्ना तूं तशी म्हाका सांगा ती वाद विवाद आणि मारामारी करून ते कमी भाव दिवन ते केळ चोरून व्हरतात किंवा घेवन वचतात.
I just want to serve you, my Lord. I don't want anything else. चैतन्य महाप्रभू कितले ऑप्शन्स दिता पण ताका खंयचे ऑप्शन नाका. I only want to serve. That is a sign. That is a ते शुद्ध भक्ताक प्रतीक की तांकां स्वता खातीर काही नाका. तर केन्ना गोपी रासलीला जायना फुडें भगवंत तांकां सांगता की हांव तुमकां कसो दिवं म्हणून. तुम्ही जे म्हाका तितलो आनंद दिल्या हांव तुमकां कसो दिवं. तुमकां दिवचे सारखे म्हळ्यार काही ना म्हणटा. तुमकां सेवा तुमकां जे प्रेम आसा त्याची तुमगेले हे रिवॉर्ड, त्याची तुमगेल गिफ्ट भेट आणि ते खरेची. कोणाक हे अशी भावना आस पळय दास्य भाव, दॅट इज एक्चुअली अ गिफ्ट फ्रॉम द लॉर्ड. देवागल कृपेनेच ती भावना येता. सेव करना फुडें वैष्णवागल कृपा मेळटा. वैष्णवाल कृपा मेळना फुडें आमकां देवागल कृपा मेळटा. आनी देवागल कृपा मेळटले सेवा करचे आनी हे मेळटात आमकां ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटा ती आनी सेव करची इच्छा जाता निर्माण. दॅट इज द मर्सी ऑफ द लॉर्ड. खरे ती कृपा. नारद मुनी सगळ्यांक तेच प्रश्न विचारतात की तुमकां मेळ्या भगवंता कृपा. अशी हांव आयकलें तांणी म्हणलें की सगळ्यात चड कृपा तुमकां मेळ्या. सगळे जाणां विचारता उरता पण मेन कृपा मेळटलें सेवा भाव. हे कोणाक मेळ्या हे अहैतुकी अप्रतिहता हे जे भाव आसा कृतज्ञता भाव तांणी खरें म्हळ्यार दास. प्रभुपादान दीक्ष दितना एक भक्ता सांगिल्ले. त्या भक्तान विचारले मगर नावाचे अर्थ कळले प्रभुपाद. प्रभुपाद म्हणतात ते महत्वाचे नाही. त्या नावानंतर जे नेक्स्ट आस पळय दास ते मेन. वी शुड रिमेंबर दॅट वी आर दास और दासी. आम्ही ते उगडास दवरता की आम्ही दास किंवा आम्ही दासी. लास्ट एंड करता मेन पॉइंट्स कळले की जे दास असता ती तांगेलात हे गुण असता ती. एक आम्ही म्हळ्यार फर्स्ट क्लास सर्वेंट, सेकंड क्लास सर्वेंट, थर्ड क्लास सर्वेंट. फर्स्ट क्लास सर्वेंट म्हळ्यार आम्ही आमकोच तसो आम्ही देवाक सेवा करता. आमकां जे जाता आमच्या स्वभावानुसार आमच्या स्वधर्मानुसार आम्ही करता ती आनी देवाक अर्पण करतात. देव ताज्यान बी प्रसन्न जाता. देव आम्ही कसले अर्पण केल्यार प्रसन्न जाता. पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति. काही अर्पण केलं की देव प्रसन्न जाता. तरी खंयचे स्तर कमी चड अशी नाही पण ते कॉन्शियसनेसाचे स्तर आसा. आम्ही कितले अर्पण करता ताजेर न्ही. आमकां भावना कल आसा ताजेरय डिपेंड आसा की ते लेवल्स. दुसरो स्तर खंयचे की आमकां जे गुरु सांगता ती किंवा देव जे सांगता ती ते आम्ही करता ती आनी देवाक अर्पण करता ती. आनी तिसरो म्हळ्यार सांग नासतना आमकां कळटा की आम्ही केल करता गुरु साधू शास्त्र हे वाचील आसता आयकल आसता ताजेर आम्ही डिपेंड जावन आम्ही करता ती. म्हणजे ते शुद्ध भक्तांक स्तर आसा. आम्ही केले गुरु साधू शास्त्र आम्ही जे आयकल्या that we should check with it. आमगेल मनातून शंक असता दुसरं कोणाक विचारून मागीर आम्ही करता. आणि मेन क्वालिटीज मेळटल्या भक्तागेले एक म्हळ्यार ह्युमिलिटी. आम्ही हे बृहद भागवतामृताची काणी आशिल्ली सगळे एकूण ते एक भक्तागेले ते हे गुण म्हळ्यार नम्रता की हांव तुच्छ हांव काही नाही. स्वतागेल अपराधा बद्दल चड उलोवचे किंवा देव कशी दुसरं कोणचे भक्ताचे जास्ती प्रसन्न झाल्या अशी म्हणतात तांगेल मनात ईर्ष्या ना तांगेल मनात. दे आर एप्रिशिएटिंग स्तुती करता दुसरं भक्तांगेले. तर ह्युमिलिटी एप्रिसिएशन फॉर अदर डिवोटीज म्हळ्यार दुसरं भक्तांक एप्रिशिएट करता तांकां स्तुती करता. तिसरं म्हळ्यार कॉन्शियस ऑफ देअर ओन लिमिटेशन्स. मगले चरित्रात किंवा मगले जीवनातून हांव चूक केल्या हाजी एक भावना ताजे दे आर कॉन्शियस अबाउट देअर ओन विकनेसेस. तांकां लिमिटेशन कळ्ळे आसा ताजे बद्दल तांकां दे आर कॉन्शियस. तर ह्युमिलिटी एप्रिसिएशन कॉन्शियसनेस. चौथ म्हळ्यार ग्रॅटिट्यूड. म्हाका सेवा करच्या मेळटा हाचे बद्दल कृतज्ञता. आमकां गुरुगल कृपा मेळटा तेन्ना आमकां सेवा मेळटा. देवागल कृपेन आमकां गुरु मेळटा. गुरुगल कृपेन आमकां कृष्ण वैष्णव कृष्णाले सेवा आणि
वैष्णव सेवा हे 4 आमकां मेळटात. तर खंयचे परिस्थितींत आमकां सेवा करता ती केन्ना हे विचार आसता मनांत ही जी सेवा म्हाका मेळ्ळ्या गुरु गेले कृपान म्हाका मेळ्ळ्या आणि ही सेवा करची जी शक्ती आसा ही सुद्धा गुरु आणि कृष्णागल कृपेन म्हाका मेळ्ळ्या. हे भावनेन आमकां आमी केन्ना सेवा करता. आमकां राधानाथ स्वामी महाराज केन्ना सांगता ती की जे फ्लूट असता बांबू ताची काही व्हॅल्यू आसना, पण देव केन्ना ते फ्लूट घेता आणि वाजयता तेन्ना न्हू ते जे ध्वनी येता ते अगदी मधुर असता. तर आमी ते बांबू आसा ती आमकां स्वताहून कले व्हॅल्यू आसना, पण केन्ना आमी वैष्णव केन्ना आमी गुरु आणि कृष्णाक संग येता ती तेन्ना आमी साधन जाता ती निमित्त जाता खंयचे तरी सेवा करचे खातीर. ह्युमिलिटी, एप्रिसिएशन, कॉन्शियसनेस, ग्रॅटिट्यूड अँड अटॅचमेंट. आसक्ती खंयच्या खातीर सेवा करचे खातीर. खंयची सेवा करता ते आमकां वतना जे आमकां जिवना येतले आमी ते करता. थँक्यू व्हेरी मच. हरे कृष्ण.